सर्वेस्पराक वाकानात सगळ्या मनशांक देवाकाय कोरा सर्वेस्पराक वाकानात सगळ्या मनशांक देवाकाय कोरा सर्वेस्पराची सेवा कोरा आनंदाची पोथी कोरा सोकिता गाऊन भितर सोरा संतोषाने या देवा मुखार हालेलुया 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्याचे परबेच्या मिसाक आयज आमी जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माची परब मनयता देवाक दिनवास दिवया देवाक आर्गां दिवया भोव करून आमकां जण एकल्याक जुआंव बावतिस्ता सारके जेजूची वाट आमच्या जिवितान आमच्या गोराब्यान आनी आमच्या गांवांत तयार करूंक आपयल्यात देखून देवाक आर्गां दिवया आनी फावो ती कृपा आमकां दी म्हूण मागुया तशेंच आयचो आमचो निमाणो दीस जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक सगळीं आमची इंतेसांवां जेजूच्या काळजांत आमी उबारुया दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या हालेलुया फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया एग्नेस टॅलिस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया जायतीं जाणां आतां कोवीड पिडेक सांपडलेलीं आसा केसीस वाडपाक लागलेले आसात मातशें चोत्राय आमी धरता तेन्ना किरीत भाशेन जीं कोण परतून कोवीड पॉझिटीव जाल्लीं आसात आमच्याय गांवांत जाल्लीं आसात तांचे पासत मागुया देवान तांकां पिकोणेचो हात लावूंक जीं कोण सांडलेलीं आसात तीं तांचे पासत मागुया सांडलेले आसात जायते जाण मनीस तांचे पासत मागुया ते बेगीनूच मेळूंक आनी सलामती मेळूंक हेर सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या देशा पासत आनी आमच्या राज्या पासत आनी आमचो देश चलयतल्या आनी राज्य चलयतल्यां पासत आमी देवा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचेही नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो राष्ट्रांक उजवाडायतो उजवाड सगळ्या राष्ट्रांचो प्रताप ही उतरां म्हणून किरीत भाशेन जकरियासान देवाक वाखाणलो राष्ट्रांक उजवाडायतलो आनी मारूक तयार करूंक धाडलेलो जुआंव बातिस्त आज ताचे जल्माची परब आमी समोरमता तेन्ना किरीत भाशेन ह्याच जुआंव बातिस्ताची देख आमी घेवया ताच्या जिवितांत तो खालतो ताच्या जिवितांत देवाचे मारूक तयार करूंक सदांच आयतें मोन ताच्या जिवितांत दुसऱ्यांक उदारपणान ताणें सोम्याची वाट तयार करूंक उलो मारलो आपल्या जिवितांत सोम्याची ताणें सेवा केली तेन्ना उदीकान उदीक आमी स्वता प्रमाणे ताजे भाशेन जिवंक दुसऱ्यांची सेवा करूंक आनी आमचें मोन आमचें काळीज देवाच्या वावराक आयतें मोन दाखोवन दिवंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यून सदांच्या परमरे सगळ्या दुदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हण प्रार्थना सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो क्रिस्ता काकुतो क्रिस्ता काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो. महिमादेवा ओसोरी आणि शांती ताच्या संसारी सर्वेश्वर देवा सुखिचाराया सर्वोद्वेद देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवा पासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगती देव बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थना सर्वेस्परा तुवें बसयलोल्या सुरवंडारा घेवं तुझे पोरजेक तयार करचे खातीर बागयोन सुवांक तुवें उपसो होयलोय आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सुरवंडारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोष सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोतयांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निर्फळ्ळी वावुरलो, बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरोयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार
म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपसयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावूंचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतली चिंतना पयसतान तुका थावी. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो खोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडलाय. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजे सोय म्हणल्यार एक अजाप, सगली तुजी कर्तुत्वां अजापांची. तांचे खातीर तुका दिनवासता. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. म्हाका गुप्ती नाकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना. म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचे खायन्स तुका गुपीत नासले. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयल्लो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले बासावणे पोरमोणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणदार उपजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायलेचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपोवच्या वेळार जुवावान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान
आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो ना. म्हज्या भावा भयणीनो, अब्रामाच्या कुळीच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. तुका बाळका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Sorvespo tumce sove asu, Luca pormone Gesù Cristace शुभवर्तमा. एलिझाबेथ प्रस्तुत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका परबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवां पोरमोणे जाकारेस म्हणून ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरबो करून विचारलें आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुद्याच्या आख्या दोंगरी मुळकांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरलो सो तुमकां दिसता आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवें आसलो. आनी बाळूक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोंड जायत गेलो. इस्रायलाक सभे माजार दिसती पडोवेर तो ओडोन्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान ये. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा आख्या संवसारांत बागेवन जुआंव बातिस्ताची परब समोर उमता. आमी म्हणटा 7 जुआंची परब. आमचे मदें आमी 24 तारखेर ही परब समोर उमताव आनी थोडे आमचे मदें 1.5 शाणे आसतले ते फाल्यांच्या दिसा ही परब म्हणून आजून समजून आसात आनी समोर उमणी जायत्या जाणांनी फाल्यांच्या दिसाक दवरल्या. पूण खरी पवित्र सभेच्या मना प्रमाणे आज जुआंव बातिस्ताची परब, फाल्यां जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब. म्हणटच पवित्र सभा आमकां सांगता ते भाशेन सगल्यांनी आमी भावार्थ्यांनी ही समजणी घेवंक जाय. आयचें पयलें वाचप इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां आनी कांय बरीं उतरां आमकां ह्या पयल्या वाचपान मेळटात जीं बागेवन जुआंव बातिस्ताक लागू जातात. जुव्यानो मोशें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जुल्मच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयला. आनी खरेंच बाबा भयणीनो, देवान
ह्या आपल्या प्रवाद्याक जुल्मूच्या आदींच आपयलो म्हणून आमकां गमून येता. कित्याक जेन्ना मारयेन एलिझाबेथीक भेट केली तेन्ना खरेंच ही घडणी घडली ती आमकां ह्याच पयल्या वाचपान मेळटा. सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. आनी भाऊ भयणीनो, आमी जाणा जेन्ना मारयेन किरीत भाशेन एलिझाबेथीक भेट केली आनी एलिझाबेथीन तिका नोमान केलें तेन्ना तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या जुआं बातिस्तान खुशालकायेन उडी मारली ती खरी भाऊ भयणीनो. कित्याक पवित्र आत्म्याचे कृपेन देव ताचे सवें त्या वेळार आयलो. देवान तांच्या घरांत प्रवेश केलो आनी सगलो जुआं बातिस्ताक ताणें कृपेन भरलो. भाऊ भयणीनो, जेसूच आमकां म्हणटा सगल्या मनशां मदें जुआं बातिस्त तूं सुभागी. ब्लेसेड आर यू अमंग ऑल मेन. कित्याक जायत भाऊ भयणीनो सुभागी? कित्याक देवान ताका जल्मान तान बरो ताका माकून दवरलो आपल्या पुताची तयारी करूंक. दुसरी उतरां आमकां मेळटात. तोर्सादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. खरेंच भाऊ भयणीनो, जुआं बातिस्त तोर्सादी सारको उलयतालो. जें कितें सोत आसा तें हेरोद पातशायाक ताणें सांगलें, तुजें पातोक पातकान तूं जियेताय आनी हें पातोक तुवें नपयत करूंक गरज. ओरोड्यांत ताणें आड्डून लोकांक सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात अशें ताणें म्हणलें. आनी लोकांनी भाव भयणीनो आपलें जिवीत बदलूंक ताचे सवें पवित्र स्नान घेतलें. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां कांय बरी घडणी मेळटा जेन्ना जुआं बातिस्ताची सुनोद जाता. ते वेळार भाव भयणीनो, तुवें आसलेलो लोक सगलो देवाक दिनवासता. कित्याक एलिझाबेथीक जाणटे पिरायेर आवयपणाचें भाग फावो जाता. आनी जेन्ना एलिझाबेथीक विचार करता ताचें नांव जाकारियास अशें दवरचें, एलिझाबेथ म्हणटा ताचें नांव जुआंव. कित्याक देव सांगता ते प्रमाणे एलिझाबेथ आनी जाकारियास चलता. हाका लागून देवाच्या आज्ञा प्रमाणेचे देवाचे मांडणे प्रमाणे आपलें जिवीत ती मांडावळीन घालूंक सोदतात. हाका लागून जेन्ना तांच्या गोत्रांत कोणाकूच हें नांव ना तो विचार केल्या उपरांत ती जाकारियासाक विचार करतात. बाबा भयणीनो, जाकारियास जाका देवदूत देव मंदिरांत कुडयता, कित्याक तो याज्ञीक आसता. सगळे याज्ञिके कुडीचो तो देव मंदिरांत सेवा करता. असले वेळार देवदूत ताका गमयता, तुजी बायल गर्भेस आसा, एका पुताक ती जल्म दितली. आनी भाऊ भयणीनो, जाणटे पिरायेर कशें घडटलें देवाचेर दुबावता. जाप बंद जाता आनी भाऊ भयणीनो तो कुड्डो जाता, दिसती पडना. देव ताका सजा दिता, देवाचेर तो दुबावता. देव जेन्ना आमचे कडेन बाबा भयणीनो आमचे सवें येता, ओगेपण गरजेचें. ओगेपणान जेन्ना आमी देवाक आयकता, ओगेपणान जेन्ना देवाक आमी उदीक आनी उदीक सांसपूंक सोदता, ओगेपणान आमी नियाळटा, देव उदीक आमचे सवें भाव भयणीनो लागीं जाता. देव आमचे सवें जायतीं व्हड व्हड विस्मितां करता. जायते फावटी आमचे जिवितांत गुणगुण बोबाड उतरांचो बोडबोड आमकां दिसता आमी देवाक परगट्टा. ना भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी देवाक सांसपूंक, देवाक अणभवूंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो बरे तरेन नियाळूंक गरज ओगेपण. आनी हेंच जाकारियास आपल्या जिवितांत करूंक विसरता. ताका लागून देव ताका ओगो करता, मोनो करता आनी किरीत भाशेन कुड्डो करता. आनी जेन्ना वेळ येता ह्या पुताक नांव कितें दिवचें, भाव भयणीनो ती जाकारियास किरीत भाशेन बरयता आनी म्हणटा ताचें नांव जुआंव. आनी भाव भयणीनो सुगण्यो जाप जातात आनी त्याच वेळार ताचें तोंड आनी ताची नदर ताका येता. देव आपली मोहिमा दाखोड करूंक वेळ करिना, पूण आमी सुगणी आमच्या जिवितांत तयार आसूंक गरज. फुडें जाकारियास दुबावलो देवाचेर, पूण मागीर ताणें सोत मारलें की ही व्हड विस्मितां देव आमच्या जिवितांत करूंक शकता.
आमच्या जिवितांत देव जायते वस्तू करूंक शकता, आमच्या जिवितांत देव जायते बरेपण करूंक शकता. आमकां फकत काल्तिकाय आसूंक जाय. आमकां फकत ह्या देवाच्या विस्मितांक पळोवंक भाव भयणीनो ओदीक ओगेपण आसूंक जाय. देव आमच्या जिवितांत बरें तें हाडूंक सोदता, पूण आमी सगळींच उत्साहबोडाय करता. आमी सगळीं जिवितांत भाव भयणीनो वायट आसा तें आदारूंक सोदता. शेकी भाव भयणीनो आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. हो भुरगो कसलो जातलो तें सगळीं चिंतालीं आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. आनी वाडटा वाडटा तो उकूण जायत गेलो आनी इस्रायलाक सोबे माजार दिश्टी पडोवेर तो ओरोड्यांत लावलो. म्हणजे सर्वेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक आनी सर्वेस्पराक मारूंक ओदीक सोबे माजार तो दिश्टी पडूंक ना. आपल्या जिवितांत ताणें ओरोड्यांत सारलें भाव भयणीनो. मोव खावन जावं फळां खावन ताणें बरे तरेन देवाचो मारूक तयार करूंक पोरजेक ओदीक आनी ओदीक देवाची जाणवाय दिवंक आपले भितर नियाड केलो. आनी तेन्नाच की तो जेन्ना ओरोड्यांतलो भायर आयलो ताणें हें पुरकूण केलें, सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. तो येवचो जालो. आनी भाव भयणीनो जांकां कोणाक आपलें पातकी जिवीत सगळ्यांक आपलें नपयत करूंक आसलें तांकां पवित्र स्नान दिवन परतून एकदां सर्वेस्पराची भुरगीं करूंक तो वावुरलो. इतलेंच न्हय भाव भयणीनो, जेन्ना सोमी ताचे सवे आयलो आपल्याक पवित्र स्नान दिवंक, ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो न्हय हें ताणें उच्चारलें भाव भयणीनो. आनी स्वर्गांतल्यान एक बुडवो देंवता तो ताणें देखलो आनी देवाचो ताळो आयकलो जोआ बातिस्तान, ओ म्हजो आपूर बायचो पूत, ताचें तुमी आयकात. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज गरज आमकां एका प्रवाद्याची न्हय, पूण आमकां गरज देवाचें उतर आयकूंक. आमकां गरज देवाचो ताळो आयकूंक. आमकां गरज आमच्या जिवितांत नवसोरणी हाडूंक. आमी आयकूंक तयार ना, आमी ओगेपण धरूंक तयार ना. आमी भाव भयणीनो देव सांगता ती वाट चलूंक तयार ना. आमचेच वाद्याचे आमी जाल्या. आमकां जाय तें करूंक आमी तयार आसा. तूं आमकां सांगिना काय अशें आमचें धोरण जालां. ह्या जोआ बातिस्ताची परब आज आमी समोर उमताना ताणें तशें सोत तोंडार दुसऱ्यांक सांगलें. आपल्या जिवितांत भाव भयणीनो देवान मागलेलो आपलें जिवीत पयलें नियाळ्यान दुसऱ्यांक भाव भयणीनो सर्वेस्पराचो मारूक तयार केलो. तशें आमी करूंक वावरुया. आमच्या जिवितांत ह्या भाग्यवंताची देख घेवन ओदीक आमकांय सुभागीपण आमी जोडूंक वावरुया. तेन्नाच सुर्गीचें राज आमचे मदें येतलें. हीच कृपा आयचे परबेन सगळ्यांक आमकां मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबाट तुचारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरमी समावलो, आंकवार मरितान सोमलो, पोस पिलाता काल ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो शिगून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या सुव्याक बसला, थंयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकेंची भोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या रातोमध्ये ईश्वराक सोडून गेले. जेजूच्या पांचा सोवे बेदोयदार
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा स्नान दातारा बागयून सुवावान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जोम संतोशान समरुमून त्याच निश्कडूंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर. आमचे उद्देशीं तो दुलोप मेंढरो जेसू सोर मनशांचो एकलो सोरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय ओशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सूर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दाता जुवामाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सोर मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्मचे आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताक सगल्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वेंत तुका वाखाणून निरोंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोर्राचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा Vorfi tuve amca sodoini somia Sosaracha Sodvonara आमची सोडवो बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता नो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो असो तरी आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून म्हूण आमी मागता मागुया आयच्या दिसाक जितली आमची तरणाटी सांजांव ही परब समोर उमतल्यात तांचे खातीर उदीक आनी उदीक आपल्या जिविताची काळजी ताणें घेवन ही समोरुमणी करूंक तांचे खातीर मागुया आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांण सोर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुबोरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जुआं बातिस्ता भाशेन स्वताचे गवाय आमी जावंक ताचे भाशेन उदीक खालती आमी जावंक आनी जुआं बातिस्ताचे भाशेन देवाची आज्ञा आमच्या जिवितांत पाळूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन सूख निधीर घेवन बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिनात पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितांत सबोसके आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेक तांव आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जी कशी परमे तिका शांती दी आनी तूं तुज्या एकवटान सांबाळ तुजी येता रासूच चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुखले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुम्या खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया भोव व्हडत्या देवा आमच्या दयाळ बापा बागून जुवांव स्नान दाताराची जल्मां परोब आमी आज संतोशान समरमली सरवंडरा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओडकून सांगलें ताची देख घेवन आनी ह्या पोवी जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक आनी ओदीक ल्हान जावंक
आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आयज जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माच्या दिसाची परबी हांव दितां. हॅपी फिस्ट. विवा संजांव. आयज चोत्राय धरची. आयज 23 तारीख आनी आयज आमी ही परब मनयता. फादरान सांगलां सुरवातेक 24 तारखेर न्हू, पूण हे पावटीक 23 तारखेर, कित्याक फाल्यां 24 तारखेर आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब मनयता. आनी जेजूच्यो परबो आमी मनयता तेन्ना सांतां भक्तांची मनयना. देखून ह्या वर्साक 23वेर ही परब. तर आयज आमी परब घडटा तेन्ना हे परबेक 2 भाग आसा. एक आमचो आत्मीक भाग, स्पिरिच्युअल, आनी दुसरो आसा तो आमचो समाजीक भाग, वो कल्चरल भाग अशें म्हणपाक जाता. तर समाजीक भाग, आमच्या आत्मीक भागान हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतलो. आयज जायतीं तरणाटीं आयज हे भेटेक दिश्टी पडटात. भोव करून आमचे ऑर्गनायझींग कमिटी आसा ती आयज हांगासर आसात. तांकां शाबासकी. हे मिसाचे भेटेक येवन हे समरमणेची सुरवात तांणी केली देखून, आनी अशेंच करपाक जाय. सांजेच्या वेळार जो संस्कृतीक भाग आसा, कल्चरल भाग आसा, तातूंतूय आमी भाग घेता. ही आमची परंपरा. आनी ही आमची परंपरा मदेंच बंद शी पडलेली. म्हणल्यार इगोर्जांनी हे कार्यक्रम जायनासले, बंद केल्ले. आनी तेन्ना भाव भयणीनो, जें कितें घडलां तें हें आमचो सांजांव कमर्शलायज जाला. आनी कमर्शलायज जाला तेन्ना जें कितें सांजुआंव बावतिस्त आपल्या जिवितांत करिनासलो त्यो वस्तू करपाक लागलेले आसा. भोव करून सोरो जाय तो पिवन बेबदिकाय जाताली. आनी ह्या पासत आनीक दुसऱ्योय वस्तू व्हडल्यो व्हडल्यो पार्टीज करून. जाल्यार ह्या पासत आमच्या तरणाट्यांनी ह्यो परतून घडपाची गरज आसा. ऑर्गनायझेशन, ही संस्कृतीक कार्यावळ जी आसा सांजावांची, ती आमच्या तरणाट्यांनी करपाक जाय आनी आमच्या इगोर्जां लागीं ती जावपाक जाय. कित्याक सांजुआवांच्या नांवान जरी तर बेबदिकाय जाता आनी ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो जातात, कमर्शलायज जाता, जाल्यार तातूंत पवित्र सभेची ही परब बरे भाशेन मनोवंक जाय. जेन्ना इगोर्जीन बंद केल्लें, ह्या तरणाट्यांनी बंद केल्लें, तेन्ना हे कॉर्पोरेट्स जे आसात तांणी ट्युरिजमाच्या नांवान घडये वो आपणाचो फायदो करपाक हें कमर्शलायज केल्लें आसा. हें बंद जावपाक जाय. आनी तें बंद जातलें जाल्यार आमची तरणाटीं हेंचे बरे भाशेन घडोवन हाडटात. जंय बेबदिकाय ना, वो व्हडली व्हडली पार्टी ना, पूण सगल्यांक बाराबर येवपाक, एज फॅमिलीज येवपाक जेन्ना सोयेक दिल्लो आसा, तुमी सगल्यांनी येवचें. आमचें इन्विटेशन जें गेल्लें आसा थंयसर ओपन टू ऑल म्हण आहा. आनी जायत्या जाणांनी विचारलां, ओपन टू ऑल कोणें येवपाक जाता? वय, कोणें येवपाक जाता, पूण एक एक्सेप्शन आसा. जे कोण बेबदिकाय करपाक येता तेणी येवचें न्हू. आनीक एक पावटी सांगता, जे कोण बेबदिकाय करूंक येता वो सोरो घेवन येता, तांणी आमच्या हॉलांत आयज भितर सरचें न्हू. ही म्हजी विनंती. तशेंच आतां कोवीड केसीस मातशे तकल्यो वयर काडपाक लागलेल्यो आसात. तुमचे मदलो जरी तर कोणूय बरो ना, मातसो पासून जोर येयल्लो आसा वा थंडी सुबेज जाल्ली आसा, जाल्यार आमची विनंती तुमकां, तुमी नाका अशें न्हू, पूण ही परिस्थिती मनान दवरून, कोविडाची परिस्थिती मनान दवरून तुमी आयज ह्या सांजेच्या सुवाळ्यान भाग घेवचो न्हय. तर सगल्यांनी तुमी येवचें. आनीक बरे भाशेन आमी ह्या वेगवेगळ्यो कार्यावळी ज्यो मांडून हाडलेल्यो आसात त्या आमच्या ग्रुप्सांचेर आयज हांव घालतलो. प्रोग्राम कशे भाशेन आसा तो, जाल्यार तुमी सगल्यांनी येवन तातूंत भाग घेवचो. आनीक एक वस्त सांगपाक सोदतां. चोत्राय धरची. एक प्रोपगंडा चालू जाल्लो आसा. एंटी चर्च आनी एंटी प्रिस्ट प्रोपगंडा चालू जाल्लो आसा. आनीक हे बाबतीन, सांत जुआंवाचे बाबतीन कालच्या दिसाक एक मॅसेज सर्कुलेट जावपाक लागल्या आनी आमच्याय लोकांक ती पावलेली आसा. जायत्या जाणांनी म्हाका विचारलां. ताचो ऑथर कोण तो हांव आजून नकळो, पूण म्हाका तें जाणा जावपाक जाय. आमचे फिरगोजेन तर तें भायर सरलां, जाल्यार आमचे फिरगोजेन कोण हे भाशेन कोत्ता तांणी चोत्राय धरची मातशें हाचो जबाब दिवचो पडटलो. जाल्यार तातूंत थोड्योश्यो वस्तू घातलेल्यो आसा त्यो आतां हांव उलयना, पूण जरी तर तें आमचे फिरगोजेन तावन सुरू जालां. हें हो पिक्चर जो घातलेलो आसा तो नावेली फिरगोजेचो, आनी आयज नावेली फिरगोजेन तांणी मिटींग दवरल्या ह्या बाबतीन. म्हणटूच उत्सांबोडाय करपाक
प्रयत्न चालू जाल्ले आसात, प्रोपगंडा चालू जाल्लो आसा आनी हो प्रोपगंडा करपाक आमच्याच कॅथलीक मनशांक उजार केल्ले आसात. आनी ह्या पासत हांवें म्हणलेलें आमी आन्नाडी जाल्ले आसात, क्रिस्तांव आन्नाडी जाल्ले आसात. ही आन्नाडपणां सोडया आनी जरी तर कोणाकूय कसलेंय दूख जाल्ली आसा तरणाट्यांक लागून वो आमचे फिरगोजेक लागून येवन आमचे लागीं उलोवचें. यो बोस मुखार उलय. फेसबुकाचेर वो लोकांक मॅसेजी घालून प्रोपगंडा करप हें खूब चुकीचें आनी जो कोण हें करता ताका खास्त खरेंच पडटली. जरी तर असल्यो मॅसेजीस तुमकां येयल्ल्यो आसत जाल्यार तो फॉरवर्ड बटन म्हणटा तो मातशें डिसेबल करात. तुमकां कोणाक आयिल्ल्यो आसत जाल्यार असल्यो मॅसेजी ज्यो नाका जाल्ल्यो मॅसेजी प्रोपगंडा करपाक येता, वाचल्या उपरांत तुमकां कळटा हो प्रोपगंडा काय कितें तें. जाल्यार आनी जो कोण मनीस तुमकां धाडटा ताका परतून सांगात, जूंय वचोन उलोवपाचें आसा थंय उलय. ज्या मनशाक वो ज्या पाद्रीक वो जे फिरगोजेचे वडील आसात तांकां सांगपाचें आसा तांकां वचोन सांग, प्रोपगंडा बंद करात. तर हें करपाक तुमी सगल्यांनी हात एकामेकाचे धरून मुखार सरचे. आमचे फिरगोजेचेर वा आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचेर आताक चालू आसा. एकठांय रावात, एकठांय रावात. झुजात म्हणना हांव, कोणाचेंच पाड घालपाक आमकां नाका, पूण जरी तर कोण आपणाचेंच पाड घालपाक सोदता इगोर्जेचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर आड वचून तांचे पासत मागात. तर आयज सांजेर आमी सगळीं हो दुसरो भाग, संस्कृतीक भाग जो आमचो आसा तो मनोवपाक सगल्यांनी बाराबर येवचें. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया U33 पेज नंबर 248. U33. Jesus.